तुम्ही घोडेक आयकलां आसतलें पवित्र पुस्तकांतूच जशे भाशेन दुसऱ्यांनी तुजो मोग केलोलो जाय तसो तुवें तांचो करचो. हें तुमी जाणात. आमी तर कोणाकूय बरें करीत जाल्यार ती रोखडीच आमकां बरें करतात. एक दीस एकलो दादलो लोक भरपूर चलतालो आनी तोय चलतालो आनी हांगसर मोटरां चलतालीं आनी हे सायडींतल्यान हो लोक चलतालो. ताचें बॅग उक्तें आसलें आनी ताची कागदां एक पडोंक लागली. तो नको, पूण ताच्या फाटल्यान एकलो कोण चलतालो ताणें तें पळयलें. सगळीं ताची कागदां ताणें एकठांय गेली आनी तो फास्ट चलतालो. ती पडटा ती सगळीं एकठांय गेली आनी तो स्टॉप हाडलें. म्हणजे थंयसर लायट्स आसतात न्हय, थंयसर ताणें वचोन ताका ताची कागदां दिली आनी म्हणलें ही तुजी सगळीं कागदां पडटालीं ती हांवें एकठांय केली. तुका उलो मारूंक फुड्यान मारलोलो पूण तुका आयकूंक जायनासलें कित्याक सगळी खेट आसलेली, ताका लागून ही घे. तो इतलो उपकारी जालो. आवय, ताचें सगळें मनूच बदललें आनी ताणें ह्या मनशान ताका पळयलो की तो फुडें वेता वेता दुसऱ्यांक मदत करीत गेलो. हे भाशेन आमचें जाता. आमकां तर कोणें बरें केलें जाल्यार आमी तेच भाशेन दुसऱ्यांक बरें करूंक लागता. आतां देव आमकां सगळें बरेंपण करता, ताका आमी बरेंपण कित्याक करिना? ताणें आमकां सांगलां एकामेकाचो मोग करात म्हणून. जसो हांवें केला तसो तुमी करात. अरे, तो आमकां हें सांगता आनी आमी हें कित्याक पाळिना? आमी पळय कशे भाशेन एकामेकाक ही कसली, ही कुशडी, ही तसली सगळ्या जाणांक एक लेबल मारलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जियेता. तो लेबल बाजूक धरूंक जाय. कित्याक लागून? कित्याक देव म्हजे सवें आसा आनी देव तांचे सवें आसा. आयज पयले वाचपान कितें सांगलां? सगळीं म्हजे सवें आसात पूण चड करून जीं विधवा आसात तांकां आतां कोण पळोवपाक ना. जीं अनाथ भुरगीं आसात तांकां कोण तांचें रक्षण करूंक ना. असल्यांक तुमी बरें दाखोवंक जाय अदीक. आमी ती भाशेन कोत्ता जातलें हांव, पूण कित्याक मनांत येवंक जाय आमच्या तें कोत्ता कित्याक मागीर म्हाका कितें फायदो मेवतलो? ना, तसलें न्हय. देव म्हजें सवें आसा, देव तांचें सवें आसा. देवा सवें आमचो संबंद बरेपणाचो आसूंक जाय. हाका लागून आमी बरें करूंक जाय. आनी तुमी बरें करिनात जाशात आनी ती तर म्हाका उलो करीत आनी मारीत जाल्यार तुमकां पळयात मागीर कितें जाता पळय तें. अशें आमकां थिजोर सांगलेलें आसा. पूण नव्या कोरानान तशें सांगना. नव्या कोरानान जेजू आमकां समजून घेता आनी आमची मनां उजवाडोवंक तो आमकां हें म्हणटा, तांचे पासत मागणें करात, उपवास करात. कित्याक तांची काळजां धारून जालेली आसा. ती आपलेपणान सारकी घट जालेली आसा आनी देंवचार तांचें जिवीत चलयता. ती देवाची भुरगीं न्हय आतां, ती सैतानाची भुरगीं जालेलीं आसा. आनी असल्या पासत आमी मागूंक जाय. असल्या पासत आमी उपवास करूंक जाय. ते वस्तुरेन कितें केलें तें जाणो तुमी आयकलां. ती आपल्या घरकारां पासत मागणें करताली आनी उपवास करताली आनी देवा कडेन काळजान थावन विनंती करताली. ताचें जिवीत बदल्लें 18 वर्सांनी आनी तो बरो जालो. आनी तो बरो जाल्या उपरांत बरेपणान तो मेलो. पूण तांचो पूत बरो नासलोलो. हुशार भुरगो पूण आपणाक जाय पळय तशें करतालो. माय ताका सगळो सांगताली, बाबा तशें कर नाकाय, अशें कर, म्हाका नाका सांगिना काय तूं, हांव जाणा कितें करपाक पळय तें. आनी आमी तशेंच करता. पूण ताचे पासत ती 27 वर्सां मागत आसलेली. शेकी ताचें परिवर्तन जालें. देवान आयकलें. इतलीं वर्सां ती ताच्या फाटल्यान आसलेली.
देवा कडेन विनंती करताली, देवान आयकलें आनी तो एक व्हड सांत जालो. अगुस्तीन, ताची माय मोनिका. म्हज्या भयणीनो भावनो, आमची माय पाय हे भाशेन मागणें करता आमचे पासत. आनी सगळ्यांक ती फुरसत जाय, पासियन्स जाय. देवा कडेन आमी विनंती करीत रावंक जाय. म्हजें आयकना म्हणटल्यार तुमी ना, तो आयकतलो, तो जाणो. पूण आमी काळजांत थावन आमकां जाय पळय तशें न्हय, ताका जाय पळय तशें तें घडोवनी आनी उपवास मागणें करीत रावया. तो जाणो केन्ना दिवंक जाय पळय तें दितलो. आमचे मदें ती फुरसत आनी पासियन्स जाय. तरी भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी हांगसर ताणें एकदम स्पश्टपणे आपल्या उतरान सांगलां, तुमी देवाचें उतर घेवन भोंवतात. पुस्तक हा तुमचे कडेन, पवित्र पुस्तक. केन्ना तरी तुमी वाचतात तातूंतले. वाचताल्या पूण आतां वाचिना म्हणटल्यात. त्योर्स कोत्ताल्या पूण आतां मातशें कठीण जाता. ना, त्योर्स हें वाचप आमी केन्ना सोडूंक फावना. देवाचें उतर तर आमचे मदें ना जाल्यार आमचे मदें सगळीं संवसारांतलीं उतरां आसतलीं. हें नाका जाल्लें आमचें सगळें भोंवतलें घुंवतलें. देवाचें उतर आसत तर तें सगळें ताका नितळ करता, तें सगळें काडून उडयता. देव म्हजें सगळें आसा आनी देवाचें उतर म्हजें सगळें आसूंक जाय. एक तरी म्हूण आमी तोंड पाठ करूंक जाय, देकोर करूंक जाय. एक तर आमी जाणो जाल्यार पुरो, तातूंतल्यान सगळें बदलतलें. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणटा, आयजथान एक तरी म्हूण तुका आवडटा ती सारकी तोंड पाठ करात आनी ती दवरात. हिच्याय वेळार ते वापरात आनी ही तुजी चिंतना सगळीं बदलोंक लागतली. जेजू जेजू म्हणटा आमी, पूण कितें जाता, जेजूक आमी आजेर नांव बेश्टी जेजू जेजू म्हणटा. ना, ताका आजीर जावन म्हणूंक जाय. तेन्ना की सगळें बदलोंक लागतलें. आमी बेश्टीच चिंतनांनीच आसा ओ भावनांनी आसा आनी हिचोरूच आसा आमी. आमी आमचें सोबें ना, आमी आमकां पर्यंत आजेर ना. आमकां आजेर जावंक जाय. कित्याक देव म्हजें सोबें आसा, तो म्हज्या काळजान सारको भितर आसा. ताका जितली आमी आजेर जावंक लागतल्या, तुमी पळयतल्यात ही चिंतना सगळीं बदलोंक लागतली, ही भावना सगळीं बदलोंक जाय आनी आमची चाल ताचें सोबें घडोवन येवंक लागतली. कित्याक आमी ताचे सांदे, ताचे कुडीचे सांदे. आनी हें मागणें हांव तुमकां दर दिसा सकाळचो 5 स्टार्ट करता. अर्दें वर हे परी तुमकां शिकयता. जेजून आमकां सांगलां त्या प्रमाणे ताची उतरां आमी पाळून जिवन ताचे सारकी आमी जातले. तेन्नाच की आमी क्रिस्तांवां. नाजाल्यार वयल्या वयर कांय उपयोग ना तातूंत. बावतिस्म दिलेलो आसा आमकां, ताच्या जिवितान आमी जियेता, पूण हिंचोच जियेता तर वयल्या वयरूच. आमकां कसले प्रसंग घडले, कसलो संकश्ट आयलो, आमी रोखडीच शीन करूंक फावना. तें कितें आहा पळय तें जेजूच्या नांवान धरूंक जाय. जेजू जेजू म्हणून ही चिंतना, ही भावना, ताचो परिणाम आमचेर कितें जाता तो रोखडोच जेजूचेर धरूंक जाय. जेजू कितें करता तें सगळें काडटा आनी आपलें बरेंपण आमचें सगळें दुसऱ्या सुस्कारांत भरून काडटा. ताका आमी आजेर जावंक जाय. तो आमकां सगळें सांगता, स्पश्टपणे दाखयता. मागीर तुका शांती मेळोंक लागतली. नाजाल्यार उचळमूळ आमच्या मनां वचप, मागीर हें पियेता, सोरो पियेता, हें पळयता, तें पळयता, हाचे शिवता, ताचे शिवता, याद असलें चलता आमचे मदें. ना, आमी ताका हाजीर जावन हें सगळें ताचें सगळें दवरलें की तो आमकां तातूंतली सुटका दिताच. तो ह्या पासत मेळिल्लो आसा, नाजाल्यार कसलो फायदो तर क्रिस्तांव जावन आमी. तो मेला आमच्या पासत. हेंच आमचे भितर पातक आसा तें पयस करपाक आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरच्याक, ताच्या आसण्यान आमी जिवच्याक. हे सगळे साक्रमेंत आमी कित्याक घेता तर ते सारकें जागृत जावंक जाय आमचें सगळें आनी आमी तें जिवंक जाय. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. तुमी म्हणटाल्यात पूण आमकां सगळीं जाणां वायट करतात. ती वायट करतात आमी बरें आसा म्हणून न्हय. तो जेजून आमकां सांगलां न्हय, म्हाका तर ते भाशेन देवाच्या पुताक तेणें ते भाशेन केलो तर तुमकांय करतले. कित्याक तुमी म्हजे कुडीचे सांदे, तुमकांय तशेंच घडटले. पूण तेन्ना तुमी निराशी जायनाकात. आमचें जिवीत असलेंच.
तर आमी ताचें सोबें आमचें जिवीत हे परीन जियोया. आनी ताणें सांगलां तें पोरमणें. कितें म्हणलां ताणें? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करतलोय. म्हणजे कितें? ताका तूं हाजीर जातलोय. ताका तुजें सगळें आसा तितलें ताका हाजीर कर. ताका हाजीर जालोय, तुजें सगळें आसा ताका हाजीर कर. तो सगळें सारकें थारेर हाडटलो. आनी तो आमचो मोग करता, आमकां तो बरेपण दिता. प्रत्येक सुस्कारा निमित्ताचें सगळें घडोवन येतलें हांव. आनी हे भाशेन आमी ताचो मोग अणभवलो की ना, आमी ताचो मोग त्या त्या प्रमाणे करतले हांव. आनी ते भाशेन करता जाल्यार तो एकामेका बरोबर आसा. तो म्हजें सवें, तो ताचें सवें, तो आमकां आपल्या मोगान बाळगून दवरतलो. जशे भाशेन हे कुडीचे सांदे आमचे कुडीक एकवटोन जियेतात, तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटोन जियेली की तो आमचो बरो मोग करता आनी एकामेका बरोबर एकामेकाक पावता. हे मनांत दवरात. हे तर तुमकां स्पश्ट दिसलें जाल्यार ते भाशेन आमी जिवंक लागतले हांव. आमकां फकत प्रॅक्टीस जाय. ती प्रॅक्टीस आमी जेजू सगळें करूंक जाय. ताच्या आसण्यांत आयज स्तोत्र आमकां कितलें बरें सांगत. सगळें जे स्तोत्रान सांगलेलें कितलें बरें आसा तें पळयात. सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, फोर्ट्रेस. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. तो म्हजें खडप, हांव ताका शरणा येता. तो म्हजो दाळ, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फाव. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारतलो. पळयात, सगळें हांवें म्हणलां तितलें हांगसर आहा. सर्वेस्पर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. ताच्या नांवान तुमकां सांगलां हांवें राव म्हणत. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणे विचूंक मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां. म्हज्या भयणीन भावानो, ही देवाची उतरां. बेश्टीच आमची न्हय. देवान आमकां हें सगळें सांगलेलें आसा. तुमी तर सत मानिना जाल्यार कसलो फायदो. खरेपणी आमी काळजान थावन ताका हाजीर जावया. हांवें तुमकां सांगलां, आनी तुमी जाय जाल्यार म्हज्या मागण्यांत रावात. केन्नाय तुमच्यान पळोवंक जाता. हांव 1-2-4 भाग अर्दें वर घेतां. त्या उपरांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारून जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारता. त्योर्स घेता न्हय, ते 20 मिस्तेर आसा ते पवित्र पुस्तकांतल्यान ताचेर आमी विचार करता आनी मनन करता. एक आमच्या बापा एक नमन बरी म्हणटा, अर्द्या वरान हो त्योर्स काबार जाता. त्या उपरांत जेजू सगळें आसा म्हणटच पवित्र भोजन घेता. हे भाशेन आमचें जिवीत सगळेंच बदलतलें. तो बदलून काडटलो, पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. हांव जाणा तुमी करतात म्हणून, पूण अदीक खोलायेन करच्याक आतां आमी थोडो वेळ कशे भाशेन मागण्यांत रावंक जाय तें तुमकां हांव दाखयतां. आमच्या आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. अशें धरीत तर रात ही शक्ती आमचे कुडींत भोंवंक लागता. आनी आमच्या चिंतनाक भावनाक लागून आमचे सगळें नेगेटीव एनर्जी आसा ती नेगेटीव एनर्जी स्लोली हळू वचोंक लागतली भायर. सुस्कारांतल्यान आमी जेजू सगळें दोत्ता तें भायर सरतलें आनी आमकां तो भितरल्यान ताचे गोठायेन भरून काडटलो. आमकां पेकोवणी मेवतली. हे भाशेन हात जोडले तर आनी थोडो वेळ ताचें सगळें सारलो तर सारतना सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून हे सगळें भितर हात तितलें भायर काडात आनी गॅरंटी ताका दिले तो रोखडेच काडून उडयता. आमच्यो आठवणी आतां आमकां तातूंत दोत्तात. आठवणींनी जेजूक घेवया सुस्कार घेतना आनी सगळें भायर काडया. ह्यो आठवण्यो आनी आमचे भितर तें रुजलेलें पातक तो काडून उडयतलो आनी आमकां ताचे एकवठान दवरतलो. खरी आमी ताचे खेरीत सांदे जावन आमचें जिवीत सादतले. हें सगळें हांगसर सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो थोडो वेळ आमचो हात अशें दवरया, कुंटीन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत
जेसू जेसू म्हणून सोकलें भायर काडया. बरें आनी वायट हांव दितलें. ताचें दोल्लें बरें तें ओदीक बरें करून दितलो, वायट हांव तें काडून ताचें बरेंपण आमचे सगळें भरून काडटलो. दुसऱ्या सुस्कारांक पांयाची बोट आसा थिसून तोकले मेरेन ताच्या बरेपणान आमी भरोन येतले आनी आमचे भितरलें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सारूंक लागतले. तो आमचे भितर आसा, पूण हे परी आमी ताच्या एकवटान रावली की आमकां सगळें बरेपण फाव जातलें. तुमची सावध भलायकी बरी जावंक लागतली. तुमचो अभ्यास करून तुमकां सोंपें जातलें. तुमच्या कामांत तुमकां यश मेळटलो, तुमची प्रगती जातली. तुमचें संबंद बरें जावंक लागतले. एकामेकाचो मोग जसो देवान केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो करूंक लागतले. जेजू, ही कृपा तुवें आमकां सगल्यांक आतां फावो केलेली आसा. तुवें आमकां घडोवन हाडलें तुज्या उतरांतल्यान. आमी तुकाच चिटकोन रावता.